नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यान आज आमी एक स्पेशल एपिसोड घेवन आयल्यात आनी हो आसा लोकांक माहिती मेळची, कारण आजकाल जेन्ना आमी पळयतात की आमचे तापमान खूब वाडत आसा आनी हे तापलेल्या तापमानान कितलीशीं दुयेंसां जातात. आनी चडशे फावटी आमकां अशें दुयेंसां दिसून येता ती म्हणजे किडनीची दुयेंसां, जेका आमी मुतखड्याचें दुयेंस म्हणटात. आनी ह्या विशयाचेर विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर मधुजा सावयकर, सिनियर कन्सल्टंट युरोलॉजी, विक्टर हॉस्पिटल. आनी आयचो जो विशय आसा तो इतको म्हाका दिसता ह्या आयच्या घडीक खूपच म्हत्वाचो आसा. तेन्ना हांव सगळ्यां खातीर तुमच्या खातीर सांगता की तुमी सगळ्यांनी हो कार्यक्रम पळोवचोच. बाकीच्यांकूय फोन करून सांगात की ही कार्यावळ पळयात म्हणून, कारण इतकी विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर आनी हाच्या फुडें आमची वेगळी कार्यावळ येवची ना अशें म्हाका तरी सद्या दिसता. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. जेन्ना आमी पळयता की दिसान दीस टेम्परेचर नॉट फक्त गोंयचेच न्हय तर आख्ख्या इंडियेचेच न्हय जगाचेच वाडत आसा. पण अशा जेन्ना आमी गोंयच्या लोकां विशीं उलयता किंवा गोंयच्या ह्या सगळ्या भौगोलीक अवस्थे विशीं उलयता तेन्ना जे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35च्या रेंजीन तर सद्या तरी आसताच. आनी लोक सगळे घामाघूम जातात, हवालदिल जाल्यात अशें एका मराठीन म्हणटात तुमचेच भाशेन सांगप जाल्यार अशा अवस्थेन खुबशे फावटी आमी एक सांगता की लोकांक कमी डिहायड्रेशन हो एक कॉमन प्रॉब्लेम आसता. पण डिहायड्रेशन जालें फक्त तितक्याच पुरते ते मर्यादीत उरना, हाचे बाकीचे दुश्परिणामूय आमकां दिसून येतात. आनी तातूंत चडसो कॉमन जाका आमी म्हणटा की मुतखड्याचे दुयेंस किंवा युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन पयलीं जातात. आनी सो रादर दॅन गोईंग फॉर इन्फेक्शन लेट्स फोकस मोर ऑन मुतखड्याचें, कारण हें मातशें कॉम्प्लिकेटेड आसा. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यान पयलीं सांगचें मुतखडो म्हणजे कितें. मुतखडो म्हणजे हो जेनेरीक शब्द आसा जो मुताच्या सिस्टमीन खंयी फातर जालो जाल्यार ताका घालता. सो मुतखडो खंयी जावपाक शकता. एक म्हणजे किडनीन जावपाक शकता, जेका आमी मुत्रपिंड म्हणटा. किडनीच्या वाटेन जावपाक शकता, जेका आमी युरेटर म्हणटा. आनी ब्लॅडर म्हणजे मुताची पिशवी आसा तेतून जावपाक शकता. सो जनरली हे सगळे हे फातर तयार जातात, किडनीन तयार जातात ते फातर असतात ते सगळ्यान कॉमन ह्या दिसांक सिम्पटम दाखोवपाक लागता. मुतखडो जो मुता पिशवेन जाता तेजी स्टोरी मातशी वेगळी आसा. पूण सद्या डिहायड्रेशनान जे फातर जातात ते मोस्टली किडनीन तयार जाता आनी किडनींतल्यान मागीर सकयल देंवतात. सो दूज आर द मेन स्टोन्स जे हे समर सिजनान आमकां त्रास जावपाक लागता. बरें डॉक्टर, असो एक समज आसा म्हणजे अशें खुबशे फावटी म्हणटात की हे मुतखड्याचे किंवा मुतखडो जो आसा तो वेगळ्या टायप्सचो असू शकता, म्हणजे वेगळे त्याचे प्रकार वेगळे असू शकतात. तर हे वेगळे प्रकार म्हणजे कितें आनी ते कशा प्रकारचे असतात ताचेर मातशें तुमी आमकां भाश्य करशात. एक्चुली हेतून कितें आसा, आमी चड जे रेर वेरायटीज आसा ते गणचे न्ही. ओके, सगळ्यान कॉमन वेरायटीज आसा ते कॅल्शियम ऑक्झेलेट आनी युरीक एसिडाचे फातर आसता. सो कॅल्शियम ऑक्झेलेटाचे फातर सुद्दां दोन तरांचे आसता. एक मूव आसता, कॅल्शियम ऑक्झेलेट डायहायड्रेट म्हणटा ते क्रिस्टलायन, आनी एक खूब फातर घट्ट आसता खडये भशेन, ताका कॅल्शियम ऑक्झेलेट मोनोहायड्रेट म्हणटा आमी. आनी दुसरो जो कॉमन आसा, मोर कॉमन इन गोवा आय फील, इज द युरीक एसीड स्टोन. जो मोस्टली चड तेजे प्रिवेलन्स जे जास्त नॉन व्हेजिटेरियन फुडा लागून जाता. ओके, एनिमल प्रोटिनाक लागून. सो दीज आर द टू कॉमनेस्ट वेरायटीज. आता डॉक्टर, हांव म्हणजे हो एक असो प्रश्न आसा की हाचे म्हणजे हो यक्ष प्रश्न अशेंच म्हणूं येता. आय कॅन टेक इट एज अ एकेडेमीक ट्विस्ट. हे काणकोणच्या लोकांक जे चडशे जातात तांचो खंयच्या प्रकारचो हातून आसता, म्हणजे हाव यू विल प्लेस, म्हणजे इज इट कमिंग इन टू दीस कॅटेगरी ऑर नो? दॅट इज सिंपल क्वेश्चन. म्हणजे हांव चड कॉम्प्लिकेटेड आसा. कॉमनली कम इन बोथ वेरायटीज, बोथ युरीक एसीड एज वेल एज कॅल्शियम ऑक्झेलेट. कित्याक कारण तेंची हे दोनी स्टोनांची न्ही मोस्ट ऑफ द टायम्स द इटियोलॉजी म्हणजे जे कारण आसा ते ऑलमोस्ट सेम आसा. फक्त कितें आसा, कॅल्शियम दोनी त्याच रिजनाक लागून जाता. लोकांचे समज आसा की कॅल्शियम चड खालो म्हणून कॅल्शियम ऑक्झेलेट स्टोन जाता अशें न्ही. कॅल्शियम ऑक्झेलेट स्टोन आनी युरीक एसीड स्टोन दोन्ही रिलेटेड टू एसिडिफिकेशन ऑफ युरीन, विच इज मोर कॉमन इन पीपल हू आर इटींग एनिमल प्रोटीन. सो एनिमल प्रोटीन इज द मेन रिजन. सो एनिमल प्रोटीन चड नुस्तें खावचें, चड नॉनव्हेज खावचें जाल्यार जाता तशें. बरें, आतां परत हांव मातसो आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन जाता की सर्वसामान्य मनीस, गोंयचो मनीस, आता तुम्ही नुसतें खाता की ना तें नकळो, पण एक लक्षात दवरात तुम्ही की सर्वसामान्य मनीस जो कोस्टल बेल्टाचेर गोंय आशिल्ल्या कारणान सर्वसामान्य मनीस गोंयांत नुस्तें खाताच. तो एखादो जर बाय चान्स हिंदू आसा जाल्यार तो सोमार बेरेस्तार बी खायना, किंवा एखादे खंय मातशें ते स्कीप करता जाय. पण बाय चॉयस 90% जो मनीस आसा गोंयकार तो नुस्तें खाताच.
आतां सगळेच इसवण खावचे ना, सगळ्यांकूच चणाक परवडचें ना, बांगडे, ताल्ले, लेपो, वेल्ल्यो अशें बारीक कितें तरी खातलोच. पण हाचेर तुमी सांगता म्हणजे वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? No, my take on this is not to stop eating fish or not to stop eating non-veg. Very It's basically to have balanced diet, not to overdo anything. Absolutely. Okay, so that's the most important thing. I keep telling people. Sometimes I've had people जे म्हाका विचार दोतोर अशे ड्रायफ्रूट चड खाल्यार फातर जाता. आय एम लायक ड्रायफ्रूट कोण कितले खातलो ना, सो कितले खाता आय आस्क देम. सो ना जाता केन्ना केन्ना हांव दिसाक एक पॅकेट बदाम सोंपयता. सो यू कांट ईट लायक दॅट, यू अंडरस्टँड. सो यू कांट ईट सो मच फिश. इतले नुस्तें खावपा शकना की तूं सकाळी सगळे दनपारां बसून किचमूर, हुमण आनी फ्रायड फीश ऑल 3 टुगेदर तशें खावपा मेळना. सो यू हॅव टू हॅव आणि सुदैवान ताचे रेटूय अशे आसा की ते सर्वसामान्य मनशाक परवडना. सो बॅलन्स डायट खावपा जाय. देर हॅज टू बी सफिशियंट अमाउंट ऑफ व्हेजिटेबल्स एंड नॉन व्हेज बोथ टुगेदर. आय एम गोइंग फॉर सेकंड ट्विस्ट. हे तळिल्लें नुस्तें आसा पळय ताचो आनी आमी हुमणांतलें नुस्तें सर्वसामान्यपणे हातून तुमी अशें म्हणजे तुमकां अशें डिस्क्रिमिनेट तुमी करतले की बाबा ना तळिल्लें मातशें मॉडरेशनान खावपा, हुमणाचें ओके आसा काय तुमी दोनूय बाबा मॉडरेशनाच दवरप अशें सांगतले? एक्चुअली बाकीच्या डिजीजा खातीर मे बी इट मेक्स अ डिफरन्स फॉर हार्ट डिजीज एंड बिकॉज ऑफ ऑयल, बट माय डिजीज इट हार्डली वूड मेक एनी डिफरन्स. बरें तरी पण आय लायक टू जस्ट म्हणजे तुमी कितें करा सर्वसामान्य मनशाक हांव हेंच सांगता की तुमी सर्वसामान्यपणे जशें आमी म्हणटा की एक बॅलन्स थाली. जशें तुमी हॉटेलांत गेल्या उपरांत तुमकां सगळें आसा, इल्ली भाजी आसता, इल्लें सॅलड आसता, इल्लें शीत आसता, इल्लें नुस्तें आसता. तशेंच सर्वसामान्यपणे बॅलन्स फूड घेवप हें खूब मोर आयडियल. आनी म्हाका दिसता दीस इज अ मोर इम्पॉर्टंट टेक. म्हणजे रादर दॅन तुमी अशें भिवू नाका की आतां आमी सांगता की नुस्तें खावं नाका आनी ताचे खातीर प्रॉब्लेम जाता. डॉक्टर आमी जेन्ना नुस्त्याचे अशें उलयले ताचे उपरांत एक तुमी आमकां हें सांगलें तरी पण एक बेसिकली कॉजीस कितें आसता म्हणजे स्टोन जावपाचें म्हणजे रायट फ्रॉम म्हणजे हांव अशें हात्यांतल्यान तुमी सुरू करूं शकता अशें हांव म्हणटा की फॉर एक्झाम्पल की सम पीपल हॅव मोर टेंडन्सीज थंयच्यान तुमी सुरू करूं येता. अनदर वन इज नॉट ड्रिंकिंग इनफ वॉटर. उदक कमी पितात लोक. सो उदक कितले पिवचे. जनरली देर इज अ दिस थिंग दॅट यू हॅव टू गो एटलीस्ट टू पास 3 or 4 टायम्स युरीन प्रॉपरली मिन्स विथ फूल ब्लॅडर. सो तेच्या खातीर कितें जाता थोड्या लोकांक आमी जनरली सांगतात 2 to 2.5 लिटर जावपा जाय म्हणून दिसाक. पण इट्स नॉट हार्ड अँड फास्ट रूल. It is 2 to 2.5 liters for people who are normally working and going out and doing their normal work around. प्रॉबली जे घरान रावता तांकां कमी पिवचे पडत कारण खूब पिले जाल्यार इट मायट बिकम लिटल टू मच फॉर देम. सो जनरली हांव सांगता एक 4 फावटी तरी युरीन सारकें फूल ब्लॅडर युरीन जावपा जाय म्हणजे मूत भरून युरीन पास जावपा जाय. सो वी वील टेक इट एज 300 ml ईच टायम. सो अरावंड 1.5 लिटर युरीन जावपा जाय. आनी बेस्ट म्हणजे आतां परत हो आमी कारण आयची स्पेशल एपिसोड ह्याच खातीर आसा की जे क्लायमॅटीक चेंजीस जाता ताका कशा रितीन स्पेशली गोंयचे मनीस कशा रितीन कोप अप करूं शकता म्हणून ही स्पेशल कार्यावळ आमी तुमचे कडसून स्पेशल लोकजागृती खातीर करून घेतल्या. तेन्ना म्हजो आनी एक दुसरो प्रश्न आसा की म्हणजे आय कॅन म्हणजे ऑल्सो आस्क म्हणजे तुमकां विचारताय आनी तुमकां अशें म्हणटाय बी की हे जे युरीन आसा तर ह्या दिसांनी जो कलर मातसो थोडोसो गडद आसता किंवा मातसो डार्क आसता. सो तुमच्या चॉयसा प्रमाणे तुम्ही म्हणटात त्या प्रमाणे इट्स ओके काय मातसो जितको एज फार एज पॉसिबल उदका सारको आसप इज विल बी मोर आयडियल. लायट येल्लो इज द नॉर्मल कलर ऑफ युरीन. हय. सो इट शूड बी अराउंड दॅट. अच्छा इट शूड बी अराउंड दॅट. तिसरो एक मातसो परत म्हणजे हांव परत ह्या खातीर विचारता की खूब फावटी कितें आसता डॉक्टर की लोकांचो केन्ना केन्ना समज की हेच्यानी खूब म्हणजे दिसभर वत आसतलें म्हणून सकाळी उठल्या बरोबर एक भरपूर 1 लिटरभर पाणी पिवप किंवा आनी कितें किंवा खूब लोक अशेंच उठल्या बरोबर म्हणजे आय डोंट नो तेंचे कितें तरी स्वताचो ओन रेजीम आसता म्हणजे 2 ग्लास काय कितें आय डोंट नो वॉट इज द क्वॉन्टिटी तें घेवप इज मोर आयडियल काय डिस्ट्रिब्युशनान घेवप इज मोर आयडियल? डिस्ट्रिब्युशनान घेवप इज मोर आयडियल बिकॉज स्टोन जावपाक जायना किंवा इन्फेक्शन जावपाक जायना हेच्या खातीर युरीन कंटिन्युअसली डायल्यूट उरपाक जाय. सो तुमी कितें पितले सकाळी फुडें सगळें पिले जाल्यार एवरीथींग वील पास आउट इन द नेक्स्ट 1 or 2 hours. देन यू वील गेट डिहायड्रेटेड ड्युरींग द अदर टायम. प्लस इतले एकदम उदक पिवचें बी न्ही कित्याक आंगांतलें सोडियम कमी जावपाक शकता सडन ऑन. प्लस इट हॅज बीन नोन दॅट हायड्रेशन कॅन कॉज स्लायट रायज इन BP ऑल्सो. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू ड्रिंक खूब पाणी वांगडा पिवचें न्ही. थोडे एट गुड इंटरवल्स इज अ बेटर आयडिया. सो हो एक म्हत्वाचो मेसेज आसा म्हाका सगळ्यां खातीर खूब म्हत्वाचो आसा की एक इंटरवल दवरप 2 वरांनी किंवा 3 वरांनी जशें तुमकां ताण लागता त्या पद्दतीन तुमी पाणी पियात. एकाच वेळी खूब पिवं नाकात. एक वेळ खूब पिले म्हणजे सगळें बरें जातलें अशें समजूं नाका. दिसं मीत अशें म्हणून येता. डॉक्टर जेन्ना आमी म्हणटा की मुतखड्या विशीं उलयतात तेन्ना एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे की तुमकां आतां मुतखडो जालो हें एखाद्या मनशाक कशें कळप की कितें आसा की पळय वॉट आर द सायन्स एंड सिम्पटम
टू बी व्हेरी स्पेसिफीक अबाउट इट. ॲक्च्युली मुतखडो जेन्ना कोणाकूय जाता न्ही, सगळ्यांत कॉमन पेशंट आमचे कडेन येतात ते तांकां पेन दुखता म्हणून येतात. ओके, दुखप पोटान दुखप, आनी ते दुखप इतलें सिवियर आसता की तेतून वॉमिटींग जावपाक शकता. मागीर पेना खातीर खंयचेच वखद उरना, इंजेक्शन घेवपाक पडटा, इतलें सिवियर पेन जाता. मोस्ट जेन्ना स्टोन जाता तेन्ना दूख जी जाता ती खूब हाय पेन आसता, हाय इंटेन्सिटीची पेन आसता. मागीर सेकंड जे येतात ते पेन जाता तेन्ना मुतान रगत येवपाक शकता, तांबडे मूत जाता. ओके, हे कॉमनस्ट. मागीर रेरली तुमकां स्टोन आसता जे चड दुखनात, ते मातशे ते किडनीचे स्टोन, जनरली व्हडले सायजीचे. बारीक सायजीचो स्टोन जो किडनीच्या वाटेन अडकता तो सिवियर पेन करता. व्हडले स्टोन जे आसता जे किडनीन उरता, स्लोली व्हडले जाता, ते मोस्टली कांय पेन करना. फक्त गरमी दिसांनी तांकां स्लायट हेवीनस ऑफ दॅट किंवा तो जर देंवलो आनी वाट ब्लॉक जाली जाल्यार मागीर सिवियर पेन जाता. सो 2 प्रकारचे पेन विथ सिवियर पेन विथ वॉमिटींग, आनी मागीर दुसरे स्लायट हेवीनस वीच. आनी मेनी टायम्स आतां जे स्टोन फायंड जातात ते अल्ट्रासावंड कितें दुसऱ्या गोष्टी खातीर करता आनी बारीक स्टोन दिसतात, इन्सिडेंटल फायंडींग. पूण ते स्टोन मागीर हे स्टोन कितें जाता, पेशंटाक खबर आसता, ते स्लोली वाडत रावता, तो पळयत आसता परत सोनोग्राफी करून. हे दुखनात, मागीर एक दीस केन्ना तरी ते दुखपाक लागता. सो दॅट टायम दे कम टू द डॉक्टर. समटायम्स दे आर टेकिंग मेडिसिन्स ऑल्सो टू चेक, दे आर चेकिंग वेदर इट इज बिकमिंग लेस मोर ऑल दॅट. बरोबर. डॉक्टर, तुम्ही मेडिसिन म्हटलं काय, म्हजो आणि सर्वसामान्य जे गोंयच्यात लोक हो प्रोग्राम पळयतात तांच्या मनान एक म्हत्वाचो प्रश्न एटलिस्ट 80% लोकांच्या मनान हो आसा, जो हांव तुमकां आतां विचारतलो. तो म्हणजे लोकांचो समज आसा, जाका तुमी मॉडर्न मेडिसीन हो शब्द वापरलो, त्या तुमच्या मॉडर्न मेडिसीन तुमच्या किंवा आमच्या हाका रिनल स्टोन किंवा जो मुतखडो आसा हाका स्पेसिफीक अशें वखद ना असो तांचो समज आसा, म्हजो न्ही. ताचे विशीं एक तुमी भाश्य करप. आनी दुसरो म्हणजे की खंयचो स्टोन कितक्या सायजीचो मेरेन आसा जाका तुमी मॅनेज करूं शकता, हो म्हजो दुसरो प्रश्न. आनी तिसरो प्रश्न खूब म्हत्वाचो आसता, तांकां दिसता की हाका आमचे कडेन मॉडर्न मेडिसिनान कांय वखद ना, म्हणून दे ऑप्ट फॉर किंवा तांचो बाय चॉयस कितें तरी गांवठी घेवप, कोण कोथमिरीचें उदक घेता, कोण आनी कितें. आनी इतकी तरेकवार, म्हणजे आय कॅन से प्रत्येक गांवांत एक असो मनीस आसा जो मुतखड्याचेर वखद दिता. आतां हाव फार इट इज रिलायबल अँड हाव फार इट इज म्हणजे ताची गॅरंटी कितकी आसा ती हांव नकळो. पण प्रत्येक गांवांत म्हणजे तुम्ही दर 5 किलोमिटरचेर एक मनीस आसता, तो म्हणटा अमक्या कडेन चल. आणि 90% ऑफ द टायम ते केन्ना कोणाकूच सांगना आपण कितें वखद दितात पळय ते. दॅट इज द ब्युटी ऑफ दीस. हाचेर तुमी सांगा. इन जनरल जे मॉडर्न मेडिसिनान कितें आसता, जे स्टोन पडपाचे चान्स आसतात त्या स्टोनाक आमी मेडिसीन दितात. जे स्टोन पडपाचे चान्स आसना तांकां आमी मेडिसीन दिनात. ओके, जे स्टोनांनी कितें तरी कॉम्प्लिकेशन केल्ले आसा ताका आमी मेडिसीन दिनात, आमी ताका सर्जिकल ट्रिटमेंट. सो हे खंयचे फातर. नाव लेस दॅन 7 mm जे स्टोन असतात ते अरावंड 90-95% पॅसेज रेट इज देर, मीन्स दे वील पास इन 90 to 95% ऑफ पेशंट्स. सो तांकां ऑलवेज मेडिसिनल मॅनेजमेंट इज गिवन. तेतून मेडिसीन दिवप म्हणजे वी वील गिव्ह सर्टन थिंग्स. आमचे पोटॅशियम सायट्रेट वी वील कन्सिडरिंग दॅट स्टोन सदांच कॅल्शियम ऑक्झिलेट आनी युरिक स्टोन पडसर आमकां खंयची ते सांगपाक मेळना. सो आमी धरून बसता की इट इज आयदर कॅल्शियम ऑक्झिलेट ऑर युरिक एसीड. सो तेज्या खातीर सायट्रेट्स इज द बेस्ट ट्रिटमेंट. आमी पोटॅशियम सायट्रेट दिता ताका मेडिसीन. इट इज अ मेडिसीन वीच इज गिवन फॉर डिझोल्युशन. आनी दुसरें म्हणजे उदक, एंड वी टेल डायटरी एडवायस. प्लस स्टोन जर वाटेन अडकला जाल्यार ते पॅसेज रिलॅक्स करपाक आमचे वेगळ्यो टॅबलेटी आसता. सो आमी 2 तरांची मेडिसीन, एक विरगळोवपाक आनी एक पडपाक, अशी 2 तरांची मेडिसीन दिता. प्लस पेशंटाक उदक पी म्हणून सांगता. दॅट इज द थर्ड. आनी डायटरी एडवायस बेसिकली. अच्छा. सो इन शॉर्ट म्हणजे एज पर द लोकेशन अँड द सायज हाचेर तुम्ही वखद दिवू शकता, किंवा आमी. आणि जनरल म्हणजे मॉडर्न मेडिसीन हातून अवेलेबल मेडिसिन्स आसात विच कॅन ऍक्ट अँड विच कॅन गिव्ह देम अ रिलीफ. दॅट इज इम्पॉर्टंट. पूण हेतून कितें आसा, वी डोंट गिव्ह लायक टेक अँड वी वील नॉट सी अगेन. आमी परत चॅक करतात. दॅट इज द ओनली डिफरन्स. येस. म्हणजे आजकाल जे मेथोडॉलॉजी आमचे कडेन अवेलेबल आसा, म्हणजे तुम्ही फॉर एक्झाम्पल अल्ट्रासावंड करून तांकां कितें ताचो रिजल्ट आयला हें कळूं शकता. आनी तुमी आनी एक उदक सांगिल्लें की तुमी म्हणलें की केन्ना केन्ना मुतांतल्यान रगत पडटा. हें रगत पडपाचें कारण कितें म्हणून आसता आनी तें खंय जाल्या उपरांत रगत पडटा. कारण जशें तुमी उदक म्हटलें की किडनी स्टोन खुबशे फावटी आसता तो दुखना पण तो वाडूं शकता. पण हो किडनी स्टोन
त्या पेशंटाक म्हणजे रक्तांतल्यान मुतांतल्यान रगत पडू शकता काय बाकी केन्ना वाटेक आसा केन्ना म्हणजे सो दॅट दे आर दीस शूड बी एज अ अलार्मिंग सायन फॉर देम. हां जनरली फातर जेन्ना वाटेन आसता न्ही तेन्ना तेजें रगत पडटा पूण अशें न्ही की किडनीन आसता तेन्ना पडच ना अशें ना पूण कॉमनली जेन्ना फातर वाटेन देंवपाक लागता तेन्ना तो वाटेन झरकटता आनी ते थंयच्यान थोडे थोडे रगत येवपाक लागता. दॅट इज द रिजन वेर यू वील गेट ब्लड इन युरीन. सो म्हाका दिसता एक सर्वसामान्य एक निश्कर्श आमचे असो काडूं येता जेन्ना तुमच्या लघवेंतल्यान रगत पडटा तेन्ना बेस्ट म्हणजे डॉक्टरा कडेन वचप आनी जर डॉक्टराच्या सल्ल्या प्रमाणे जे कितें म्हणजे अल्ट्रासावंड किंवा जे कितें करपाचें आसा तें योग्य पद्दतीन करून घेवप. कारण खूब फावटी लोकांक समज ना आतां हें घेवन पळोवया मागीर तें घेवन पळोवया तो आपले आपूण एक अंदाज करता मागीर ह्या डॉक्टरा कडेन मागीर ह्या गांवठी दोतोरा कडेन वता त्या गांवठी वता. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीबडी बट लॉट ऑफ थिंग्स म्हणजे हांगा एक डॉक्युमेंटेशन जाता तुमचे एक्झॅक्टली सायज कितें आसा तो पडटलो काय ना किंवा जशें तुमी म्हटलें की सर्जिकल करेक्शन किंवा आय विल से सर्जिकल स्ट्रायक हो सर्जिकल स्ट्रायक करपाक जावं काय तुका मेडिसिनान मॅनेज करूं शकता. सो ऑल दीस मॉडेलिटीज आर अवेलेबल. हितून हांव एक सांगपाक सोदता की ज्या मनशाक फातरा लागून प्रॉब्लम आसा आनी जोर येवपाक लागता तेका घर रावपाक मेळना अजिबात. ओके सो जनरली डायबेटीक पेशंटाक बी इट इज बेटर टू गो टू अ डॉक्टर टू फायंड आउट कारण तेंच्या हितून तें इन्फेक्शन खूब सिवियर जावपाक शकता. सडनली यू वील रिक्वायर ICU मॅनेजमेंट लायक दॅट कायंड प्रॉब्लम्स कॅन हॅपन. सो कित्याक इट डजंट गिव टायम. इन्फेक्शन इन अ डायबेटीक पेशंट वील नॉट गिव बिकॉज ऑफ अ स्टोन वील नॉट गिव टायम. सो डायबेटीक पेशंटांनी असले कितें करचें न्ही आय फील मीन्स मेडिकल मॅनेजमेंट ऑल्सो घेत जाल्यार दे हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. दॅट इज द थिंग. दे हॅव टू बी केअरफूल अँड दे हॅव टू फॉलो इट सिस्टमॅटिकली. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. डॉक्टर अनेक असे खूप फावटी आमी पळयता की जशें तुमी म्हटलें की एक इन्सिडेंटल फायंडींग आसता की कोणा तरी मनशाक स्टोन मेळटा अशें जर आमी 100 लोकांक पळयल्यार एटलीस्ट एक 10-15-20 लोकांक आसूंक शकता. तातूंत आनीक अशें केन्ना आमकां खूब फावटी तांकां एक हायड्रोयुरेटर हो एक प्रकार आसता. तर हो हायड्रोयुरेटर म्हणजे कितें नक्की कित्या खातीर जाता आनी वॉट इज दीस मॉडेलिटी हाचेर मातशें विस्कटून सांगात. हायड्रोयुरेटर म्हणजे स्वेलिंग इन द युरेटर ऑफ द किडनी. हायड्रोयुरेटर आणि हायड्रोनेफ्रोसिस. जनरली स्टोनाक लागून हायड्रोयुरेटर जाता तेन्ना एंड ऑफ द युरेटर देर वील बी अ स्टोन सीन ऑन द अल्ट्रासाउंड. युरेटर हें एक पायप आसा जे किडनीक मुताच्या पिशवे वांगडा कनेक्ट करता. तेज्या वाटेन खंय फातर अडकलो जाल्यार थंय त्या तेजी फाटली वाट जी आसा ती स्प्रेड जाल्ल्या भशेन जाता तेका लागून ते हायड्रोयुरेटर दिसता. आतां हितून कितें आसा इवन हायड्रोयुरेटर हायड्रोनेफ्रोसिस दिसले जरी पेशंट खूब भितात की हेचे प्रॉब्लेम जातलो म्हणून. इन जनरल माणसाक 2 नॉर्मल फंक्शनींग किडनी असल्या कारणान एका किडनीक जर मातशें हायड्रोयुरेटर हायड्रोनेफ्रोसिस आसा जाल्यार इवन टू 2 वीक्स वी कॅन गिव आमी तरी मेडिसीन दिवन तो फातर पडटाले पळोवपाक शकता. तेज्या नंतरूच वी वील गो फॉर सर्जिकल मॅनेजमेंट. बट देन मीन्स वाय आय एम टेलिंग दीस इज इट्स नॉट दॅट वी वील सडनली ऑपरेट अ पेशंट बिकॉज हेज कम टू सर्जिकल स्ट्रायक करचें ना तशें आसना. पूण आमचे रुल्स आसता वीच वी वील फॉलो वेन वी आर सो वी वील गिव मेडिकल मॅनेजमेंट फॉर 2 वीक्स. नाव आतां सेम पेशंट जर म्हाजे कडेन आयलो आनी म्हणपाक लागलो दोतोर म्हाका 2 म्हयन्याच्यान दुखता आनी फातर थंय आसा जाल्यार हो फातर आडकिल्लो आसा बेजिकली उतरपाक ना हो फातर. कितले तूं मेडिसीन दिलें कितेंय केलें ते कित्याक तो स्टोन आसता तो आपले भोंवतणी अशें घर कशें तयार करता तो मुखार वचना जाता बिकॉज अवर बॉडीज मेन दिस थिंग इज टू थ्रो आउट वॉट एवर स्टोन इज देअर इन द पॅसेज. इफ इट्स नॉट गोईंग आफ्टर 3 वीक्स or 4 वीक्स it means it is stuck. It's not going to come out. The only thing that will happen to this stone is the stone will grow and it can cause irreversible damage. म्हणजे जी डॅमेज किडनीक जातली याच्या नंतर फुडें ते स्वेलिंगा लागून ब्लॉकेजाक लागून ती आमी फातर काडून किडनीची डॅमेज परत हाडपाक शकना. मीन्स किडनी परत नॉर्मल पयलींच्या भशेन जावपाक शकना. सो देन दीस स्टोन्स रिक्वायर सर्जिकल मॅनेजमेंट. बरोबर. आतां आमी खूब फावटी हो सर्जिकल मॅनेजमेंट हो शब्द इतके फावटी उलयल्यात की आतां लोकांच्या मनान अशें दिसतलें की आतां स्टोन जालो जाल्यार दोतोरा कडेन गेलो तो जर मोठो जालो दोतोर ऑपरेट करतलो म्हणजे सर्जरी करतलो. बट डेज आर चेंजींग आनी हे बदलत्या दिसांनी सायन्स किंवा मेडिकल फील्ड इतकें एडवान्स जाला की आतां पयलींच्या भशेन म्हणजे पयलीं आमी म्हणटाले की ताका फातरीचे किडनीचे इतके व्हडले ऑपरेशन ताका 27 टाके पडले किंवा गॉल स्टोन काडटा म्हणजे गॉल ब्लेडर काडटा ताका 25 टाके पडले व्हडलो दोतोर. बिगर द नंबर ऑफ स्टिचीस लार्जर द नंबर ऑफ स्टिचीस बिगर इज द सर्जन अशें म्हणटाले. पण आज दीस बदलल्यात. आतां स्मॉलर द सायज बेस्ट इज द डॉक्टर. सो आज तुमचे कडेन ज्यो मॉडेलिटीज अवेलेबल आसात ताचे विशीं तुमी आमकां विस्कटून सांगात. कारण हें इम्पॉर्टंट हें आज कित्या खातीर कारण कांय वर्सां पयलीं ह्यो फॅसिलिटी गोंयांत नाशिल्ल्योय बी. आज सुदैवान त्यो गोंयांतूय आसात. बऱ्या सेंटरांनी उपलब्ध आसात. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत उपलब्ध आसात. तर लोकांक ताचे विशीं जागृताय मेळची तांकां एक माहिती मेळची ह्या खातीर हें सगळें प्रयोजन. हेतून कितें आसा स्टोनाची जी ट्रिटमेंट आसा आयच्या काळान आमकां केन्नाच
मनशाक कापचें पडना. सो Correct. स्टोनाचें प्रोसिजर केलें जाल्यार केन्नाच स्टिची ओपना. ओके इट इन फॅक्ट इन द लास्ट सो मेनी इयर्स दॅट आय हॅव ऑपरेटेड आय हॅव नेवर हॅड टू डू अन ओपन सर्जरी. स्टोन काडपाक कटींग करून ऑपरेशन करपाक पडूना. Absolutely. सो हेतून कितें आसा आमचे कडेन कित्याक आतां मॉडर्न मेडिसिनान वेगळे वेगळे प्रकारचे कॅमेरा वेगळे वेगळे प्रकारचे लेजर आयल्यात. सो वेगळे वेगळे तरांनी फातर आमी काडपाक शकता. इतकेच न्ही देर आर प्रोसिजर जशे आमी ESWL म्हणटा न्ही ते भायल्यांच्यानूच मशिनान फोडपाक शकता. तेज्या खातीर उंगरी सुद्दां दिवपाक पडना. सो मोस्ट ऑफ द टायम्स आमचें कितें आसता फातर जर व्हडलो फातर किडनीन आसा जाल्यार तेका डिफरंट टायप ऑफ प्रोसिजर करचो पडटा. वाटेन आसा जाल्यार वेगळो प्रोसिजर. वाटेन आसता तेका आमी जनरली URSL म्हणून करता. दॅट इज कॉल्ड युरेट्रोरिनोस्कोपी. जशे शब्द म्हणटा तशेंच आमी कॅमेरा घेवन युरेटरान वचून किडनी मेरेन वचपाक शकता. हितूंतल्यान जे वाटेन अडकिल्ले फातर आसता ते आमी लेजरान फोडून क्लियर करता. ओके आनी तेजे किडनीन जे फातर आसता किडनीन आसता तेका RIRS म्हणून आसता. दॅट इज रिट्रोग्रेड फ्लेक्सिबल स्कोपी म्हणून आसता. इट्स अ डिफरंट टायप ऑफ दिस थिंग इन वीच अगेन वी गो विथ लेजर अँड वी ब्रेक द स्टोन अँड वी completely remove it. If it is a still bigger stone, like people will say ना फातर खूब व्हडलो आसा 2 सेंटीमिटरा वयर आसा 3 सेंटीमिटर वयर आसा आनी हेका ओपन सर्जरी लागना. ओके सद्याक असले व्हडले फातरां खातीर सुद्दां देर इज अ प्रोसिजर कॉल्ड तेका इन जनरल लोक की होल सर्जरी म्हणटा. कित्याक तेका एक बारीक आमचे मिडल फिंगरा येदे ल्हान होल जाता त्या होलांतल्यान वचून आमी ब्रेक करून व्हडले स्टोन काडपाक शकता. इट गिव्स ऑलमोस्ट कंप्लीट क्लियरन्स. अँड सपोज देर इज सम रेजिड्युअल स्टोन रिमेनिंग जाल्यार सुद्दां भायल्यान मशिनाचेर मागीर फोडून काडपाक मेळटा. सो वी कॅन क्लियर ऑलमोस्ट ऑल द आय डोंट थिंक वी हॅव स्टोन्स नाव वीच कॅनॉट बी क्लियर्ड थ्रू एंडोस्कोपीक मेजर्स. I don't open surgery for stone has almost become obsolete now, not required. सो हो महत्वाचो मेसेज म्हाका सगळ्यांनी मतीन घेवचो कारण आमी खूब फावटी सर्जिकल करेक्शन अशें म्हटल्यार लोकांक अशें दिसता की प्रत्येक फावटी येता तर ऑपरेट करतलो. ऑपरेशनाची आजकाल गरज ना. ज्यो नव्यो मेथोडॉलॉजीज आनी ज्यो नव्यो पद्दती उपलब्ध आसात त्या जशा डॉक्टरान सांगले आतां आपण ऑपरेशनूच करूं ना म्हणजे ह्या स्टोना खातीर तर ह्या सगळ्यांचा फायदो घेवं शकता. इनफॅक्ट डॉक्टर म्हणजे एक इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आसा की खूब फावटी अशा लोकांक दिसता की हें कितें तरी वखद घेतलें आनी आपलो स्टोन पडटलो. ऑन द कॉन्ट्ररी इट हॅज हार्म आनी स्पेशली जर किडनी डॅमेजूय जावं शकता आनी जर आमी म्हणटा पयलीं तशें केम समज ताका हायड्रोयुरेटर किंवा हायड्रोनेफ्रोसीस जाला जाल्यार किडनीची डॅमेज आनी वर्सन जावं शकता. तातूंत तुमी आनीक शब्द सांगला तो म्हणजे जर डायबिटीस जाल्यार आनीकूच चड रिस्की आसता. तेन्ना म्हाका दिसता अशा प्रकारचे तुमी चान्सीस घेवं नाकात. थिंग्स आर अवेलेबल. आज सगळ्यात जसे साऊथ गोवन तुमी आसा नॉर्थ गोवन आमी आसा म्हणजे आज सगळ्यांचो कंबायन एफर्ट्स आसा. दीस कॅन गिव गूड रिजल्ट टू एवरीबडी. आजच्या काळात न्ही फातरा लागून किडनी डॅमेज जावप इज द वर्स्ट थिंग दॅट यू वील सी. कारण डायबिटीज आनी हायपरटेन्शना खातीर आमचे कडेन मिन्स मेडिसिन्स आर टेकिंग केअर बट इट्स नॉट. पूण फातराक लागून इट्स अ कंप्लिटली ट्रिटेबल प्रॉब्लेम. इट इज नॉट तेका ट्रिटमेंट ना अशें ना. सो ह्या प्रॉब्लेमा लागून किडनी पेड्यार जाल्ले पळोवप इज द सगळ्यांत वायट. म्हाका मेळटात अजून पीपल डू कम विथ ब्रोकन विथ स्टोन्स स्पॉयलिंग किडनीज बेसिकली. सो म्हाका दिसता की डॉक्टर आमी आतां ऑलमोस्ट ही कार्यावळ सोंपोवपाक पावल्या तेन्ना टेक होम मेसेज किंवा बाबा कितें तुमी सांगूंक सोदतले जे आमचे पळोवपी आसा तांकां तुमच्यान सांगूं येता. बेसिकली स्टोन्सा लागून यू शूड नॉट बी स्कॅर्ड ऑफ स्टोन्स. दॅट इज द थिंग. स्टोन्सा खातीर आतां ट्रिटमेंट अवेलेबल आसात आनी ते सुद्दां कंप्लिटली एंडोस्कोपीक. सो हेच्या खातीर ह्या दिसांनी एटलिस्ट तुमकां कितें प्रॉब्लम जावपाक लागला इमिडिएटली यू हॅव टू सी द डॉक्टर अँड ट्रीट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम नॉट जस्ट टेक सम ट्रिटमेंट. बरोबर. म्हणजे डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार ट्रीटमेंट घ्या. तुमच्या स्वतःच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे ना नवशाचो पडलो म्हणून आता जिलूचो पडलो म्हणून त्याचो पडलो अशें करून आनी ह्याच्या वचत रावूं नाकात. आज डेफिनेट लायन ऑफ ट्रिटमेंट आसा वीच कॅन गिव सक्सेसफूल रिजल्ट. म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीचें हें प्रयोजनूच हें आशिल्लें की ह्या बदलत्या हवामानाक लागून जे तुमच्या आरोग्याचेर दुश्परिणाम जावं येता तातूंतलो हो एक म्हत्वाचो तो म्हणजे किडनी स्टोन आनी हाचेर ज्या पद्दतीन आमी मात करूं शकता त्या पद्दतीन सगळ्यांनी एकठांय येवप आनी ह्या दुयेंसाचेर मात करप ही आयची मोख दवरून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं. नमस्कार.